कोंकणी भाषे खातीर आपले आयुष्य ओंपिल्ल्या महान कोंकणी साहित्यीक शणै गोंयबाब हांच्या जयंती निमतान पुराय गोंय आनी कोंकणी भाशा मोगी तांच्या योगदानाची याद करता। 23 जून 1877 दिसा बिचोलेच्या बोरी जन्मल्ल्या वामन रघुनाथ वर्दे वालावलकर आपल्या लेखणींतल्यान शणै गोंयबाब ह्या नांवान लोकप्रिय जाले। शणै गोंयबाब हे फकत लेखक न्हय जाल्यार कोंकणी भाशेचे जागृतीकार लेगीत आशिल्ले। शणै गोंयबाब हांच्या साहित्यान कोंकणी भाशेक एक नवीन वळख दिली। तांचो संदेश कायम स्पश्ट आशिल्लो, आपली मायभास विसरप म्हणजे स्वताक विसरप। आजच्या पिळगे खातीर हे वाक्य खूप मोलादीक आसा। आयज शणै गोंयबाब हांच्या जयंती निमतान सबंद गोंय आनी कोंकणी भाशा मोग्यांनी तांकां नमळायेची आर्गां ओंपल्या, तशेंच शणै गोंयबाबांच्या विचारांची परतून याद करून दिल्या। नमस्कार। आज शणै गोंयबाब हांची जयंती। आमचो मूळ पुरिस्तो ताणें आमकां स्वाभिमान शिकयलो। ताणेंच आमचे मदीं भास आनी साहित्य हाची जागृताय हाडली। खरें म्हळ्यार आयज आमी घेवपाचो संदेश तांच्या नांवांतूच आसा, शणै गोंयबाब। शणै म्हळ्यार शिक्षक, गुरू। आयज बदलती परिस्थितीची आव्हानां शिकून घेवपाची आमकां सगळ्यांक गरज आसा। ज्या झपाट्यान आनी ज्या गतीन गोंय बदलता तें आमी शिकप आनी तें शिक्षण लोकशिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान गांवा मेरेन व्हरप हाची आयज खूब गरज आसा। नवी नवी कौशल्यां हातासून घेवन आतां मेरेन आमी ज्या मळांचेर वावरूंक नाशिल्ले ती सगळी मळां आतां आमकां भरून काडपाची आसा। आनी दुसरो शब्द गोंयबाब। गोंयबाब म्हणजे स्वाभिमान। हें सगळें शिक्षण घेवन हे सगळे व्यवसाय स्वीकारता आसतना आपलो स्वाभिमान घाणाक दवरप ना, पयशा खातीर तर अजिबात ना, हाची जाणविकाय गोंयकारांक उरपा खातीर हें आपल्या जाल्ल्या अपमानाची याद आपल्याक सतत उरची म्हणून शणै गोंयबाबान घेतिल्लें दुसरें नांव शणै गोंयबाब। ह्या दोन नांवांतल्यान आयच्या जयंती दिसा हो संदेश आमी घेवन एके नदरेन आत्मनिर्भर, स्वयंपूर्ण आनी विकसीत अशें गोंय निर्माण करपाचो प्रयत्न आमी करूया। आयज शणै गोंयबाबांची जयंती। शणै गोंयबाबांचें कार्य जें आसा आधुनीक कोंकणी चळवळींत तें भांगरा अक्षरांनी कोंकणीच्या इतिहासांत बरोवन दवरपाक। कारण ज्या वेळाचेर कोंकणी ही भास मानपाक लेगीत कोण तयार नाशिल्लो, कोंकणीची बाजू घेवप म्हळ्यार व्हड समाजा कडेन दुस्मानकाय घेवप अशे तरेची परिस्थिती आशिल्ली। अशा वेळाचेर जवळ जवळ 2-2.5 हजार वर्सांचो गोंयचो इतिहास, कोंकणी भाशेची शास्त्रीय बसका हांचें संशोधन करून शणै गोंयबाबांनी कोंकणी समाजा मदीं त्या वेळाचेर न्हिदिल्ल्या कोंकणी समाजा मदीं चैतन्य जागोवपाचें काम केलें। कोंकणीचो इतिहास पुराय सोदून काडून तो साहित्याच्या रुपांत, नाटक ना म्हळें तांणी नाटक रचलें, कविता ना म्हळें तांणी कविता रचली, कादंबरी अणकारीत केल्यो आनीक वेगळे वेगळे तरांचे साहित्य तांणी निर्मिलें आनी तातूंतल्यान कोंकणी समाजाक गिरेस्तकायेचो साक्षात्कार घडयलो। आयज इतल्या वर्सां उपरांत हें जें सपन गोंयच्या प्रादेशीक अस्मितायेचें, कोंकणीच्या गिरेस्तकायेचें आनी कोंकणीच्या नांवाचेर, कोंकणीच्या बुनयादीचेर आपले अर्थीक हितसंबंद आसत, आपले सांस्कृतीक हितसंबंद आसत ते राखून दवरपाचें काम आमी खऱ्यांनीच प्रामाणीकपणान मुखार व्हरता वय। ज्या कोंकणी भाशेच्या नेटाचेर आमकां राज्य मेळ्ळें ते आमचे राज्यकर्ते, सत्ताधीश कोंकणी भाशे खातीर खऱ्यांनीच प्रामाणीकपणान काम करतात वय। ह्या सगळ्या गजालींचो आयज इतल्या वर्सांनी विचार करपाची गरज आसा। जेन्ना आमी कोंकणी खातीर प्रामाणीकपणान वावुरतले आनीक कोंकणी भाशेच्या वृद्धी खातीर झडटले, काम करतले, तेन्नाच शणै गोंयबाबाक खऱ्या अर्थान आर्गां ओंपली अशें जातलें। आनीक तो दीस शणै गोंयबाबान जी बुनयाद घाली कोंकणी चळवळीची ताजेर आमी कळस उबारिल्ल्याचें समाधान आमकां सगळ्यांक भोगतलें। शणै गोंयबाब हांच्या जयंती निमतान संपूर्ण गोंय आनी कोंकणी भाशीक तांकां आर्गां ओंपता। तांच्या कार्याक लागून आज कोंकणी भाशेचो अभिमान प्रत्येकाच्या मनात कायम रुजिल्लो आसा आनी कोंकणी भास आनीकूय वाडत आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।